आयचे सुवार्तेच्या शेवटाक आयचे सुवार्तेची चावी आसा ती 24 पवित्र पुस्तकान कीर्तन 118 वाक्य 20 आणि 2 20 आणि 3 हांतली उतरां बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र ही उतरां जेजूक उद्देशून आसात म्हणलें आमी समजूंक जाय तेच परी प्रधान याजक आणि फारिजेव ताच्यो ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशान तो उलयता म्हूण समजले ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मांडतालो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली ही उतरां सुवार्तेची आनी ओपारीची चावी आनीकी स्पश्ट करतात आयचे जेजूचे ओपारीक आणि इजाईया प्रवादीच्या 5व्या अध्यायांतल्या 10 कमळ्याच्या गीताक भोव बरें ताळ पडता एक आनी एकाचें अर्थ विवरण म्हळ्यार ही चूक जायना इजाईयाच्या 10 कमळ्याच्या गीतांत इस्रायल पोरजेन देवाच्या सोल्ल्याक दाखयलेली निर्लक्षा आणि तांचे अविधेयपण विवरलां तर 10 कमळ्यांतल्या वावरेड्यांच्या ओपारींत विविध प्रवाद्यांक आनी सर्वेस्पराच्या दूतांक आणि विशेष करून देवाचोच पूत जेजूक लोकांक दाखयलेली विरोध प्रतिक्रिया आणि निराशाची प्रतिक्रिया उखलून धरल्या अशें पळयल्यार सुवार्तेंतली ओपार विशेष करून जेजून आपल्या काळाच्या लोकांक धरलेलो एक आरसो सुवार्तेची केल्ली निर्लक्षा सुवार्तेक दिन आसलेलो येवकार सुवार्तेक दाखयलेलें शेळेपण आणि विशेष करून जेजूक स्वीकार करच्या बदलाक दाखयलेलें अविश्वासपण सुवार्तेंत स्पश्ट जाला जायत्या प्रवाद्यांक इन्कार केल्ली आनी लगड काडलेली पर्जा शेकी देवाचो प्रवादी आनी देवाचोच पूत जेजूकी लगड काडतेली एकडच्यान जेरुजालेमांत जेजूचे अंत्य प्रवादी स्वरूपाचे म्हणून ओपारींत कळीत जाता दुसऱ्यान देवाचे राज फळादीकपणाक महत्व दिता देखून दैविक इच्छे प्रमाणेच ते राज स्वीकार करिनासल्यान तावन सुवार्ता फळादीक करतेल्यांक वेतले म्हणून जेजू प्रवाद करता 10 कमळो मोगान रुता केल्लो देव त्याच वकलांच्यान तावन वा आमचे तावन तसलेंच शिसपणाचें मोगा समर्पणाचें फळादीकपण आशेता जेजूक स्वीकार करपान मात्र तें शेवटाक पावता आनी फळादीक जाता